रानवटी वाठारांत राबितो करून आशिल्ल्या लोकांक तांच्या उत्पन्नाचे साधन आसपी तांच्या रान जमनींचो मालकी हक्क दिवपा खातीर केंद्रान 2006 वर्सा रान हक्क कायदो हाडिल्लो। ह्या कायद्या प्रमाण रानवटी वाठारांनी राबितो करून आशिल्ल्या गोंयच्या लोकांक अर्ज करपाक सांगिल्ले। ते प्रमाण रान हक्क मेळोवपा खातीर 10,500 लोकांनी अर्ज केल्ले। चडशे दावे सांगे, केपें, फोंडा, काणकोण आनी सत्तरी तालुक्यांतल्या लोकांनी केल्ले। हातूंतले 871 अर्ज निकालात काडून तांकां रान हक्क दिल्यात, जाल्यार 949 अर्ज भायर मारिल्ले। आता उरिल्ले अर्ज निकालात काडपा खातीरूय 6 तालुक्यांनी 14 जुनाक खासा शिबिरां आयोजीत केल्यात। ह्या शिबिरांनी उपजिल्लोधिकारी हे अर्ज निकालात काडटले म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। खातीर सांगता हो खंयसरूच खंयच्याच ब्युरोक्रसी कडल्यान डिले जाल्लो असो न्ही, तर हो डिले जो जातालो कारण हेजी कमिटी जी काडल्या ही मुळात कम्युनिटी काडलेली आसा। कम्युनिटी लिडर्स त्या पंचायतीन आसा, ह्या 10 जाणांची कमिटी आसा। पयलीं तेंच्यांनी फायली रेडी करपाक जाय आसल्यो, आतां आमी शेड्यूल बदलला आनी आमच्या स्टाफाक आमी त्यो फायली रेडी करपाक लायल्या। ते ग्रामसभा घेवपाकूय डिले केला लोकांनी, कारण खुद्द आमचो नोडल ऑफिसरूय पर्सनली फॉलोअप करतालो। लोक ग्रामसभेकूच जर येयना, आमी आतां हे तेंच्याच लोकांक तेंकाच जमनी दिवपाक जाय, बट तेच जर ग्रामसभेक येयना आनी ग्रामसभा घेयना जाल्यार आमी कशें दितले? म्हणून शेवटी आतां फायली तयार करपाचें कामूय आमी घेतलें। आमी त्यो रेडी करून दिता आनी तेंच्यांनी निदान ग्रामसभेक येवन तांकां सहकार्य करचें। तर ती प्रत्येक आमचें सरळ म्हणणें आसा की सरकारा कडल्यान आमच्या ट्रायबल भावाक आनी बाकीच्यांकूय बी ज्यो सनदी दिवपाच्यो आसा फॉरेस्ट रायट एक्टाच्या प्रमाणे, त्यो फक्त आनी फक्त म्हाज्या सरकाराच्या टेन्युअरांत 10,000 क्लेमी पैकी पयलीं 806 दिल्यो, आतां 150 सुमार दिता आनी 19 डिसेंबर पर्यंत 10,000 लोकांचे इश्यूज सॉल्व जातले हे हांव सामकें ठामपणे सांगू शकता। वेगवेगळ्या कारणांक लागून 1965 दावे आडखून उरल्यात। हे सगळे दावे सुटावे करपा खातीर 14 जुनाक खासा शिबिरां आयोजीत करतले आनी थंयच्या थंय हे सगळे दावे निकालात काडटले। जाल्यार उपजिल्लोधिकाऱ्या कडेन आडखून पडिल्ल्यो 3,970 केशी 21 तारखेर निकालात काडटले अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें। 150 सनदी तयार आसात, त्यो फोंड्या 9 जुनाचे कार्यावळीत वाडटले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। आमी हाजी स्पेशल ग्रामसभा दवरपा खातीर नोटीसूय काडपाक लायता। वांगडाच 21 जुनाक आमी हांच्यो ज्या ज्या पंचायतींनी इश्यूज आसा तांच्यो 21 जुना खातीर स्पेशल ग्रामसभा आसतल्यो। ताज्या पयलीं 14 जुनाक ह्या प्रत्येक तालुक्यांत तेंचे प्रोग्राम आसतलो। एक म्हणजे काणकोणा, केपें, सांगे, फोंडा, धारबांदोडा आनी सत्तरी ह्या जवळपास 6 तालुक्यांनी स्पेशल कॅम्प आमी जे आहा पयलीं 14 जुनाक सकाळीं 10 पासून ते दनपारां 1 पर्यंत लायता। प्रत्येक कडेन डेप्युटी कलेक्टर हो कॅम्प होल्ड करतलो। ह्या कॅम्पा खातीर ज्या ज्या जाग्यार केसीस पेंडींग आसा ग्रामसभा लेवलाचेर विशेश करून, म्हणजे काणकोणांत 882 केसीस आसा, केप्यान 460 केसी आसा, सांग्यार 22 केसी आसा, फोंड्यार 21 केसी आसा, धारबांदोडा 58 केसी आहा, सत्तरीन 22 केसी आसा। अश्यो जवळपास 1965 लोकांच्यो केसीस ह्यो एकाच दिसा आमी क्लियर करतले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।